जॉन चॅप्टर 16 वर्स 12. आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकलांच ते उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 32 टू 34. जेजू एक मोन्याक बरो करता. जेजू आनी ताचे शीस भायर सरताना थोडे जण देंवसार लागलेल्या एका मोन्याक ताचे चडशी हाडून आयले. देंवसाराक ताणें धांवडयतच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो वीचमीच जावन म्हणालो, इस्रायेलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळ्ळे ना. पूण फारिझेय म्हणूंक लागले, देंवसाराच्या मुखेल्ल्याच्या बळान तो देंवसार धांवडयता. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया मुजे सशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवोन दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 20. हांव म्हज्या बापा थंय आनी मुजे थंय हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजले जाल्यात. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा आनी तुमी भियोवचेय नाका. साम चॅप्टर 59 वर्स 9. मुजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, कित्याक तूं देवा मुजें खोटें. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 24 टू 26. अशें आसा सरोवरांत एका सणें एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो तवळ ताचे शीस ताचे सरशीन वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो बोवाळ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कट शांत जालें. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा. साम चॅप्टर 25 वर्स 20. म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार. तुका हांव शरण येता, म्हाका निराशी जावंक दिवनाका. साम चॅप्टर 33 वर्स 22. तुजी दया आमचेर आसूं सरेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवोसो. साम चॅप्टर 100 वर्स 3. सरेस्पर एकलोच देव म्हूण ओळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या आदीन आमी आसा. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शिळयो.